Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्टाचे कोत ना आणि लवादाकूय कर्नाटक मीठ घालिना. कणकुंबीची जमिनी परिस्थिती पळयल्यार म्हादयच्या पात्राची दोंगर फोडून नासधूस करून न्हंयचे निसंतान. प्रकल्पाक कसलीच मान्यता नासतना कोर्टाच्यो स्टे आसतना म्हादयचे उदक व्हरपी कालवे 90% वयर तडीक. प्रुडंटाची टीम दोंगरांतल्यान खडपांतल्यान वाट काडीत म्हादयच्या कर्नाटकांतल्या उगम सुवातीचेर पावली. थंयचे लोक वाटाडे जावंक सोडा उलोवंक सुद्दां भियेतात. धरण कांडली पळोवंक कर्नाटकाचे इतले पुलिसिंग आणि सरकाराचो टेरर, तरी काय थळाव्यांनी धाडस केले ते मोठे. कॅमेराचेर न दाखोवपाच्या अटीर टीम प्रुडंट तांचे उपकारी. परिस्थिती पळयात. हो म्हादयचो एक फाटो, अशे 3 फाटे. ह्या फाट्यांतल्यान अशे तरेन ती गोंयांत येताली, मात हे वाटेन सगळे उदक कर्नाटकाक चल्ले. जी म्हादय नदी ही कणकुंबी गावांतल्यान सुरू जाता तेच उदीक आमकां गोंयांत येयल्ले आहा. थंयसर आमी पावल्ले आसा. तुम्ही पळयता आसतले हे कणकुंबी गांवांतल्यान ती म्हादय न्हय ती आमची सरळ गोंयांत वयता. आमी जे उदीक वापरता ते आतां सद्याक कर्नाटका गव्हर्मेंटान जे तेंचो प्रोजेक्ट केला डॅम करपाचो तो, ते उदीक हे उदीक कर्नाटक वापरतले. हेच्या खातीर जे डायवर्जन केला ते तुमी पळोवंक शकता की हे उदीक आमचे सरळ येताले ते सद्या गोंयांत वचना. ते ऑलरेडी कर्नाटकान डायवर्ट केल्ले आहा. ते तुमी पळोवंक शकता यू टर्न कसो मारलेलो आसा तो. डोंगराचे दोंगर पोखरून आणि रानांचे निसंतान करून म्हादय कशी वळयली ते डडडडीत दिसता. आता पावसाळ्यातच ती कशी हाडटा पळयात. गिमांतली परिस्थिती उरली पयस. उत्तर गोंयाक उदका पुरवण करपी हणजून धरणाक थोड्या तेंपान फक्त गाळ उरपाचो आणि गोंयकारांच्या तोंडात नळाची माती. अशें तुमकां ओमकारान सांगलें ही जी म्हादय नदी आसा ती गोंयांत सरळ येताली ती तेंच्यानी डायवर्ट करून भितर येयल्ली आसा. जे उदकाचो फ्लो सगळो तो कर्नाटकान वता. तशें आमी तुमकां दाखयतली किंवा जो गोवान ओरिजिनल फ्लो वयतालो हो त्या फ्लोर तुमी पळोवंक शकता. हांगा उदकाचो कांयच फ्लो ना. जी परिस्थिती आतां पावसान आसा गरमेन तुमकां कांयच हांगा एक थेंब सुद्दां दिसचो ना. फूल सुकी आसतली जमीन. उदकान म्हादयची एक थेंबय येवचो ना. आनी जशें हो फ्लो वयतलो तसो तसो तो फुडें थंयच्यान डॅम बांदला. थंयसून त्या डॅमातल्यान अंडरग्रावंड पास करून त्या कर्नाटकान डायवर्ट करतले. डोंगरांतल्यान खडपांतल्यान पायपीट करीत कर्नाटक चोरया धरण घालता ते सुवातीर प्रुडंट पावले. सुवात मुख्य रस्त्यावेल्यान सुमार 4 किलोमीटर भितर रानात. ही वाट जितली खडकाळ, वाटेर रानवटी जनावरांचो जितलो भय ताचे परस कर्नाटकाच्या प्रशासनाचो टेरर चड. ताचीच धाकधूक. कर्नाटका ह्या कणकुंबी ह्या गांवांना जंय कर्नाटकाचो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट डॅम जो प्रोजेक्ट येवपाचो ते आमी हांगा आतां तुमी पळयता आसतले फाटल्यान जी ही तुमकां म्हादय ही म्हणटा ती म्हादय आमची गोंयांत येता. ही पास जावन आमकां सरळ आमकां ती गोंयांत येता. तेंचो प्रोजेक्ट कर्नाटकाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो हांगा येवपाचो आहा. सो हांगा येवन तेंचो डॅम जातलो आनी हे सगळे उदीक आमचे गोंयांत वयता ते सगळे आडकोन उरतले. हे सुवातीर धरण घालपाचो प्लान थारला. बांद न्ही धरणूच ते. म्हादयच्या एका फाट्यार कशें उदक वळयला आणि गोंया वाटेन येवपी न्हंयचे पात्र कशें आटला ते पळयात. म्हादयक आडावपी ह्या बांदाचे धरण घाल्या उपरांत तीच परिस्थिती हे सुवातीर जातली. ह्या प्रकल्पाक आतां मेरेन कसलीच अधिकृत मान्यताय आणि पर्यावरण क्लिअरन्सां नात. मात तरी केंद्रा कडेन दादागिरीच्या बळार कर्नाटक कालव्यांचे 90% कालवे तडीक लावन मोकळे. ह्या महाकाय कालव्यांनी गोंयचे म्हादयचे उदक कर्नाटकाक वचपाचे. सध्या म्हादयचे उदक वता ते मलप्रभेत आणि धरण तडीक लागतनाच कालवो भरून उदक कर्नाटकाक. जशें आमी दाखयल्लें की तुमकां फाटल्यान जो डायवर्ट करून तेंच्यांनी उदक कॅनलान येयला म्हणटालो हो तो कॅनल. ज्या कॅनलांतल्यान तेंच्यांनी उदक फूल डायवर्ट करून कर्नाटकान येयल्लो आसा. आमी हो कॅनल फॉलो करून तुमकां फुडें आनीक व्हरतले जंय तेंच्यांनी बांद घालून उदक हाडून सुद्दां दवरलेलें आसा. जे पयलीं फ्लो परतो येतालो त्या दुसऱ्या सायडींतल्यान जो म्हादयेन ती फ्लो कशी हाडिल्ली आसा तेंच्यांनी.
परिस्थिती गोंयान कर्नाटकाक लवादान थारायल्लो उदकाचो वांटो दिवपाची न्ही, कर्नाटकान सोडल्यारूच म्हादयचो थेंब गोंयकारांच्या ताळ्यार पडपाचो. गोंयची लायफलायन म्हादय वेली, म्हादय गेली. ओके, आता तुम्ही पळयल्ले आसा की आमी स्टुडंटाची टीम ही म्हादय नदीचे ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करता. तुम्ही पळयले आसतले म्हादय नदी जी स्टार्ट जाता थंयसर स्टुडंट टीम पावल्ली आसा. तुम्ही हे बी पळयले की कशें कर्नाटकान डायवर्ट केले उदीक, मागीर तेजो डॅम खंयसर जातलो हे बी तुमकां पळयल्लें आसा. लास्ट तुमी पळयता आसतले जे डायवर्ट करून जे उदीक वयता ते हे सरळ कॅनलांतल्यान हे ऑलरेडी मलप्रभेक हे जॉईन जाता उदीक, ऑलरेडी तेंच्यांनी डायवर्ट करून उदीक वयता. हो लास्ट कॅनल जो अंडरपास आहा, ह्या अंडरपासांतल्यान डायरेक्ट उदीक वचोन मलप्रभा हेजेर येतले. आतां लास्ट सिच्युएशन आतां कितें गव्हर्मेंट कितें करपाक ते गव्हर्मेंट थारयतली. कणकोंबीच्यान तुकाराम मराठे वांगडा हांव ओंकार पळारी, स्टुडंट मिडिया खातीर.